कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवन आसची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची 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 देव बरी सांज दिव मोगाच्या कोंकणी अभिमानीनो कलाभिमानीनो माणसोबाण हितायशीनो तुमकां सर्वांक तुमच्या सहकारान पाठिंब्यान आनी प्रोत्साहान माणसोबाण फाटल्या 21 वर्सांतावन म्हणजे 245 म्हयन्यांतावन निरंतर मैनाळी मांची कार्य सादर करीत आयलां पावस जावं रीण जावं बंद जावं लॉकडावन जावं मैनाळी मांची कार्य रावयनासतना आमी कलांगणांत न्हय तर ऑनलायन मुखांतरपणी ही कार्य आमी सादर केल्यांत आनी तुमचे मुखार कोंकणींतली विभिन्न आनी विशिश्ट कार्य प्रस्तूत केल्यांत आनी आमची निरंतरता आमी सांबाळल्या ह्या पासत धन्यदेवाक अर्गां जावं तशेंच तुमकां आमचो मोगाचो नमान आनी दिनवास आज माणसोबाण व्हडा अभिमानान आनी दरबारान 244वी मैनाळी मांची सादर करूंक आयतें आसा कार्य सुरवातूंच्या पयलें कोंकणी कलाभिमानींक साहित्याभिमानींक ह्या वर्सा विशिश्ट रितीन नश्टा वयर नश्ट जाल्लो आमकां कळीत आसा आमचे तेग मानेस्त देवाराजाक गेल्यात फामाद ब्रास बँड सेंच्युरी बँड हाचो मालक एक गावपी संगीतगार मानेस्त हॅरी डिसोजा तो माणसोबाण आनी कारवालो घराण्यान दिवचो कलाकार पुरस्कार आसा हो तिसरो कलाकार पुरस्कार जोडपी तो आसलो हो महान कलाकार आयले वार एप्रिलाच्या 13 तारखेर देवादीन जाल्लो तशेंच युवा नाटकिस्त हास्य कलाकार कॉमेडी कंपनीचो वांगडी एक अपूर्व कलाकार सुनील क्रास्ता बजाल मेयाच्या 22 तारखेर देवादीन जाल्लो औचित्य तो सरकाराजा गेल्लो तशेंच महान कोंकणी साहिती हास्य साहित्याचो राय म्हूण नांवाडलेलो मानेस्त सिरील जी सिक्वेरा म्हणजे सिजेस ताकोडे मेयाच्या 28 तारखेर देवादीन जालो ह्या तेगाय मानेस्तांक तांणी कोंकणी साहित्या खातीर कले खातीर दिल्ल्या देणगे खातीर आमी मान बागयता तांचो उगडास काडटा आनी तांकां श्रद्धांजली अर्पिता मैनाळ्या मांचेक दस्तुरे प्रमाणे घंट वाजोवन चलावण दिवंक आतां वेदीक येता ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग सर्विसेस दुबय हाचो चेअरमॅन MD तशेंच माणसोबाणाचो अभिमानी मानेस मार्टिन अराना दुबय हांकां माणसोबाण अध्यक्ष लुई बाब पिंत तशेंच गुरकार एरिक बाब ओझेर हांणी वेदीक आपोवनाडी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां आतां मार्टिन बाब अराना व्हडा संभ्रमान घंट वाजोवन चलावण दिवच्या पयलें लुई बाब पिंत फुलांचो तुरो दिवन तांकां मान करता मार्टिन बाब अराना आतां घंट वाजोवन मैनाळ्या मांचयेक फुलां पापल्यो
246 महिन्याळी मांची फुलां पाकळ्यो हाका चलावण दितात देव बरें करूं मार्टिन बाबा राना तुमकां कोंकणी भास संस्कृते खातीर माणसपणाचो कळनातलो वावर पळोवन खुश जावन मार्टिन बाब आराना हांणी 223 म्हणजे येवच्या वर्साचे 12 म्हयन्याळ्यो मांच्यो हांचे प्रयोजकपण घेतलां देखून तांकां परत जोरान ताळयो दिवन तांच्या ह्या उदार मनाक आनी कोंकणी कलेच्या साहित्याच्या प्रोत्साहक तांणी दिल्ल्या प्रोत्साहक देव बरें करूं म्हणटा 246 म्हयन्याळी मांची फुलां पाकळ्यो विभिन्न आनी विशिश्ट रितीन सादर जातली हातूंत पदां आसतलीं कविता आसतल्यो तशेंच विभिन्न रितीन कार्यनिर्वहणी जातालें आतां ह्या म्हयन्याळ्या मांचयेंत कोण भाग घेतात तांच्या तर्फेन फुलांचो मान स्विकार करूंक हांव तांच्या लागीं विनंती करतां संगीतकारा तर्फेन रोशन बेळा दयकन मुखार येवन आमचो अध्यक्ष मानेस लुवी जेपींत हांचे तावन फुलांचो तुरो स्विकार करूंक हांव उलो दितां गायन संगीत तशेंच कविता वाळटल्यो हांगासर पोएटिक्स कवींचो ग्रूप पंगड हांगासर आसा आनी नवीन पिरेरा सुरतकल हो मुखार येवन आतां कवींच्या कवयित्रींच्या हो फुलांचो मान आमच्या अध्यक्षतान स्विकार करता तशेंच सूत्रधार जावन कार्यनिर्वहण करूंक कॉमेडी कंपनी कलाकार तयार आसात ते आतां मुखार येनात काही पूण तांकांय फुलांचो मान फावो आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हें कार्य 246 म्हयन्याळी मांची फुलां पाकळ्यो हें सादर करूंक हांव कॉमेडी कंपनी हाचो वांगडी मुखेस्त तशेंच आमचो सर्वांचो मोगाचो नेल्लू पेरमान्नूरू हाका आपोवणी दिता आनी ही म्हयन्याळी मनशाचें कार्य चलोवन व्हरूंक उपकार मागता देव बरें करूं देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक मोगाच्यान जमलेल्या सर्व कोंकणी मोगींक काव्य रसिकांक आणि संगीत प्रेमीक माया मोगाचो स्वागत तुम्ही खंय आहात रे म्हाका थंय म्हाताऱ्याक सोडून तुमी हांगा आसात रे यो आबा तूं हांगा येनाका आनी तूं थंय बस वच कित्याक आबा हांगा फुलां पाकळ्यो म्हणल्यार प्रोग्राम चलता आणि ह्या कार्यांत उदयोन येवच्या नव्या गावप गावपिन्यांक अवकाश दिला तशें आमकांय नव्या एमसींक एक अवकाश दिला आज हें कार्य आमकां चलोवन व्हरूंक आसा देखून तूं थंय बस आबा कशें रे गायन शेण घाल्ल्या बरें जावचें ना आबा तूं सुरवेर पानवत उलयनाका हळे आमकां एक बेसांव दी आनी थंय वच देवाचें आबा तूं अशें मोद येयल्यार आमी बायपाट केल्लें विसरून वचूंक आसा तूं बेश्टें मर्याद काडिनाका प्रोग्राम लगाड काडिनाका कोंकणी कार्यांत पूण कोंकणी शब्द वापरा गो हळे रीक बाब नव्या गावकास दिल्यार रित गत हळे सांगलें तुका नाका म्हणून हळे गो कोंकणी कार्यांत केदाळे कोंकणी शब्द वापरीचे प्रोग्राम न्ही कार्य म्हणा तुमच्या तसल्या फिरग्याचें वारें लागलें आनी आमची कोंकणी लगाड काडली गो कूड कोंकणीचे तरी इंग्लिशाचें अर्दें फुलयलें आनी फिरग्याचे घागरे धलयले आमची कोंकणी आवय मात्र मनसुगेच्या पालवा भितर गो पित्रडली केदाळा सुडकागी तुमकां सांगचें एकच गो रेड्या मुखार रेब्याक पोवचें एकच आबा हळे एरीक बाबा उठून वयर येवचें पयलें तूं हांगा थावन वच धम्माय उलयनाका तूं जायत हांव उलयना रे हांव उलयल्यार तुमकां जायना रे हांव उलयना जालें तुमी तुल्या जायत दया करून बक्षया आयच्या कार्याक हांवें कित्याक उलयचें बेश्टें हांव उलयना आबा आयच्या कार्याक हांव उलयल्यार तुमकां जायना हांवें कित्याक उलयचें बेश्टें काल आबा एक तूं उलयना जाल्यार हांव उलयतां आयच्या कार्याक उलयल्यार जायना म्हणल्यार हांवें उलोवन फायदो आसा आता एरीक बाबा वयर येता पळय येता गे हांव जायत हांव येता तर हांव खंय बसाचें अळे वोतय बस खंय अळे वोतय दया करून बक्षया आयच्या कार्याक हांवें उलोवंक नजो म्हणल्यार म्हाका तितली मर्याद ना तर आबा थंय वचून बसताय गे एरीक बाबा सांगता लुई बाबा येता आता जायत जायत जालें गे आयच्या कार्यात 8 प्रमुख आंकडे आसतले हर एक आंकड्यात एक कविता वाचन आनी एक पद सदर जातलें उपरांतल्या म्हणजे दुसऱ्या आंकड्यान लोर्नाबायेक परबी पटोवचें गीत आनी जिवीत अवधे साधन पुरस्कार हातांतर करतले उपरांत बाय लोर्ना आपल्या गायनांनी आमची काळजा म्हणत दलयतली पूण ताचे की पयले मांड सोबांड कवी आनी कविता म्हणल्या विशयाचेर एक कविता सदर जातली आहा आहा भारी भारी बरी गजाल रे भारी खुशी जाली म्हाका मांड सोबांड म्हणलो संस्थो सुरवात जाल्या उपरांत लिपोवन आसले कितलेशे कवी संवसाराक परिचीत जाल्ले रे तितले मात न्ही
तांच्यो कविता पदांचें रूप घेवन लोकांच्या कानांनी घुसल्ल्यो आनी लोकां मोगाळ जाल्ल्यो. भारी बरी गजाली सांगले बरी. ही कविता कोण सादर करता रे? ह्या कवीनं तिरी तुपे म्हणून कविता पुस्तक प्रगट केला. 100 वयर कविता बरयले ह्या कवीनं माणसोपणाक जायती पदां बरयल्यान. व्रत ते विजेतंत्री म्हणजे इलेक्ट्रिशियन. माणसोबान कार्यकारी समितीचो आणि पोएटिका पंगडाचो कार्याळ संदो बाब राणी क्रास्ता केलराय. देव बरी सांज देव समेस्त. म्हजी आयची कविता आसा. कवी, कविता आनी मांडसोबान. मांडसोबानान जशें कशें कवींक पळयलां तशें कवितांक पळयलां ह्या विशयांत हांव हें दितलो. ही न्हय गा उतरांची जडाय, बिलकुल न्हय कोणाची बडाय. ही न्हय गा उतरांची जडाय, बिलकुल न्हय कोणाची बडाय. तेव्हा कोंकणी संगीताक सकडी आसले. तेव्हा कोंकणी संगीताक सकडी आसले तरी एकाच प्रकाराक सरनेल्ले. तरी एकाच प्रकाराक सरनेल्ले. हर प्रकार अटसाल्ले एकेच मुठींत. हर प्रकार अटसाल्ले एकेच मुठींत. भार आसलो एकेच मोतीक. भार आसलो एकेच मोतीक. नासले तांतू बोलते नवाल. नासले तांतू बोलते नवाल, कवीक लेगून नासले सवाल. नासले तांतू बोलते नवाल, कवीक लेगून नासले सवाल. सोदतालें कांय नवें सातें, आपलेंच म्हणलें संगीताचें नातें. सोदतालें कांय नवें सातें, आपलेंच म्हणलें संगीता नातें. तेन्ना त्या गामाणायाचें शिंजीत मुगा आटलें. तेन्ना त्या गामाणायाचें शिंजीत मुगा आटलें. तांच्या थंय कांयच नासलें, कितेंच नासलें. तांच्या थंय कांयच नासलें, कितेंच नासलें. कोंकणी संगीतांत आपलेपण सोदचें, सुरूपाय नेटोवन लोकां काळजांनी पावोवचें. कोंकणी संगीतांत आपलेपण सोदचें, सुरूपाय नेटोवन लोकां काळजांनी पावोवचें. कविते संगी लगीन घडोवचें. कविते संगीता लगीन घडोवचें. एक पिशें सपन मात्र आसलें. एक पिशें सपन मात्र आसलें. कोंकणी कवी तेव्हांय आसलो, आतांय आसा. कोंकणी कवी तेव्हांय आसलो, आतांय आसा. चंद्रा सान्ने धरतेर भांगरां शिमता, कोंकणी कवी जागोच आसलो. चंद्रा सान्ने धरतेर भांगरां शिमता, कोंकणी कवी जागोच आसलो. सुर्या किरणां अंबर शिंता, सुर्या किरणां अंबर शिंता, कवी तेन्नाय सुटसुडी आसलो. कवी तेन्नाय सुटसुडी आसलो. साहित्याची खतड वळत आसता कोंकणी कवी लिपत आसलो. तेन्ना साहित्याची खतड वळत आसता कोंकणी कवी लिपत आसलो. नायटां सांजो दिगंत सोयता, नायटां सांजो दिगंत सोयता, कवी मात्र लिंबांत आसलो. कवी मात्र लिंबांत लिपतो. उपरांत मुगा नवाल घडलें. उपरांत मुगा नवाल घडलें. कवितेदार लगीन जालें. वसाप थाला कवितेदारे लगीन जालें. मांडा बोडां आयकोवपी महाजनां, मांडा बोडां आयकोवपी महाजनां मिलन घडलें. मिलन घडलें. कवितेन पदांचें रूप घेतलें. कवितेन पदांचें रूप घेतलें. मांड सभान जल्मालें. मांड सभान जल्मालें. कवितेचो व्हडलो वारो. कवितेचो व्हडलो वारो. कवीक फुटलो मानाचो झरो. कवीक फुटलो मानाचो झरो. कोणशांतलो कवी मनशांत आयलो. कोणशांतलो कवी मनशांत आयलो. लिंबांतली कविता सर्गाक पावली. लिंबांतली कविता सर्गाक पावली. उतरांची धार धारिणी उजळली. रसिकाक कवितेची मूर लागली. उतरांची धार धारिणी उजळली. रसिकाक कवितेची मूर लागली. कविता पदां रुपी कन्वर्टर जाता जाता. कविता पदां रुपी कन्वर्टर जाता जाता कवी पावलो दिगंतरा. मागीर मुगा अशें घडलें. कवी पडलो दिगंतरा. मागीर मुगा अशें घडलें. सांदी मुल्यांनी कोणशां कोणशांनी कोंकणी कवी जल्मा आयले. सांदी मुल्यांनी कोणशां कोणशांनी कोंकणी कवी जल्मा आयले. रसाळ कवितेनी मना पिसोवचे. रसाळ कवितेनी मना पिसोवचे. उदेले कवीस कवी. उदेले कवीस कवी. देव बरें करूं. भारी अपुरबाय, भारी अपुरबाय. भारी एक सविस्तार रितीन विवरसून एक कविता सादर केली आमच्या राणीन. भारी खुशी जाली. आनी आतां पयल्या आंकड्याची कविता कोणाची रे? पयल्या अंकड्याची कविता सादर करच्याक मांडार येता
मणिपालची डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टोलिनो घेऊन कविता मोगा तुझ्या दोळ्यांतुली तारा. नर्सिंगान MSc आणि सोशियोलॉजीन MA पदवी तिने जोडल्या आणि PhD डिग्री आपणायल्या. 100 वयर कविता बरयल्या हिने अपरिमित मोग मुळे कन्नड आणि कोंकणी कविता पुस्तक प्रगट केला. 15 वयर वैज्ञानिक आणि संशोध बरपा बरोवन फायज केल्यात. प्रस्तुत काउन्सिलिंग आणि कोंकणीन PG डिप्लोमा करनासची ही वृत्तेन प्रोफेसर मात्रनी प्रिन्सिपाल जावन सेवा दिवन आसा. फ्लाविया बाई मुखल्या उदेक वेदी तुमची. अर्दी अर्दी उतरां गेली नाका रे समजाना तुवें उलयल्लें समा समजोवच्या बरें उलयचें देखून हांव आयलां हांगा तुमच्या मोद्या बसूंक ये फ्लाविया बाई ये. म्हजी कविता आसा तुज्या दोळ्यांतुली तारा. मोगा न्हिदल्या हांव हांतुळणार मोव दांपुल्ल्या दोळ्यांतून देखता सोपण सोबीत. मोगा न्हिदल्या हांव हांतुळणार मोव दांपुल्ल्या दोळ्यांतून देखता सोपण सोबीत. बोगलेन उशें माथ्या पर्यंत वोल उजव्याक तूं आनी दाव्याक हांव. तुज्या दाव्या हाताक म्हज्या उजव्या हाताचे बळवंत सांकळ केदींच सोडूंक तयार नात. तुज्या हाताच्या उबेक म्हज्या मोगाचो सांगात जाय म्हज्या हाताक बावळो तुजो मजबूत. तुज्या बावळ्या भितर रिगोन दोळ्यां बराबर सोडून दिश्ट लायता त्या हस्त्या दोळ्यांनी तुज्या. असल्या अमूल्य घडये दोळ्यांनी दिसतात नेकेत्रां हजार. पूण मोतींत एकच आशा जावं ही घडी शाश्वीत. असले अमूल्य घडये दोळ्यांनी दिसतात नेकेत्रां हजार पूण मोतींत एकच आशा जावं ही घडी शाश्वीत. ह्या फरा संवाद चलयचे म्हणले होंट स्तब्ध आरोन देरीचे म्हणले हात निस्तेज. हे दोळे मात्र तुज्या दोळ्यांनी काही कैद जावन गेल्यात. ह्या फरा संवाद चलयचे म्हणले होंट स्तब्ध आरोन देरीचे म्हणले हात निस्तेज. हे दोळे मात्र तुज्या दोळ्यांनी कैद जावन गेल्यात. दिसता म्हाका जशें मोगा तुज्या दोळ्यांतुली तारां म्हजेंच पिंतूर दाखयतात. दिसता म्हाका जशें मोगा तुज्या दोळ्यांतली तारां म्हजेंच पिंतूर दाखयतात. आनी म्हणटात हांवूच तुजें उशेंगो जिणयेक हांवूच तुजें उशेंगो जिणयेक. दोळे उगडतना सपन तें संपलां. दोळे उगडतना सपन तें संपलां. एक सुरी हांव देवागडे मागोंक मात्र सकल्यां. एक सुरी हांव देवागडे मागोंक मात्र सकल्यां. देवा म्हज्या रायाक म्हजेंच उशें कर ससनाक. एक सुरी हांव देवागडे मागोंक मात्र सकल्यां. देवा म्हज्या रायाक म्हजेंच उशें कर ससनाक. देव बरें करूं. बारीक खुशी जाली. फ्लाविया बाई सोबीत तिची कविता सोबीत आनी तिच्या कवितेंतले सोपाणी बारी सोबीत रे. बारीक खुशी जाली म्हाका. आतां 2 कविता आयकून जाल्यो न्हय. आतां पयल्या अंकड्याचें पद सादर जावन दी जावचें ना. जायत. खंयचें पद. पयल्या अंकड्याचे पद एलियार ताकोडे लिखणे नांवाच्या लॉयड रेगोन बरयल्ले मोगा तुज्या दोळ्यांतुली तारा. आहा भारी अपुरबायेचें पद रे. भारी अपुरबायेचें पद. सरी सुमार एक 22 वर्सां पयलें विश्व कोंकणी कलारत्न एरिक ओझेरियोन ह्या पदाक ताळो नेटयल्लो. ह्या पोवटी हें पद रॉयस्टन डिसोजा राणीपुरा गायन करता. रॉयस्टन वामंजूरच्या सैन इंजिनियरिंग कॉलेजीन फायनल इयर इंजिनियरिंग करन आसा. तर आतां पद आयकूया न्हय. रॉयस्टन तुका एक सवाल आसा आतां. तुवें गांव खंयचें पद मोगा तुज्या दोळ्यांतली तारां न्हय. हें पद कवळेंत कोणें गायन केल्लें. डॉक्टर प्रशांत राज हांणी. डॉक्टर प्रशांत राज. हें पद तुवें पयले फावटी खंय आयकल्लें.
पहिले पोवटी हांवें मोबायलार फोनार आयकल्लें. फोनार आयकल्लें. बरें, मोकलो वेळ तुजो.
तुझो कोकण सारको ताळो काळी संतो सायना मोगा तुझो कोकण सारको ताळो काळी संतो सायना पायांनी पाय जडा मती उर्बेन भरता पायांनी पाय जडा मती उर्बेन भरता नाचून नाचून लागी ये गो केसार तुझ्या मोगरे माळटा हो मोगा नाचून नाचून लागी ये गो केसार तुझ्या मोगरे माळटा मोगा तुझ्या डोळ्यांतुली तारा अपालिपा खेळटा एकदा मोजा काळजा भोगणाराशी जळता तारा ताराचो हो खेळ गो शिरा शिराक घुसता हो मोगा तारा ताराचो हो खेळ गो शिरा शिराक घुसता ला 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 आहा आहा भारी खुशी झाली रॉयस्टन भारी खुशी झाली देव बरें करूं देव बरें करूं हां ते थंय बायलान रावल्यान तांकां नंबर परत जाय खंय दिवनूच आमच्या कोंकणीन कितली बरी थाळेंत आसात पळय गो भारी बरें गायन केलें चेड्यान वय क्लास हांगा बोकडेचे काड सोड न्हू काल बा तू म्हाका येवचे तितलेच काड काडकेर मात्र तुका कांसुला दिल्ली वेस्ट रे देवान तुका लंब खाडकी दिजी आसली वय गा म्हणटाना आं आं न्ही रे हें आतां मुकलें पद कोणाचें आज हांव येता हा कितल्यार तुवें बेजार केल्यार जाता रे आज हांव येता म्हणून खंय खंय येताय तशें न्ही आबा आज हांव येता म्हणून म्हणल्यार दुसऱ्या अंकट्याच्या पदाक कवयित्री लवी गंजीमाटा हिणे पदाक न्ही रे कवितेक रे आ हाच्या पयलें बरोवन दिल्यार ठट्या 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 करता तुमी राव भाऊ सांगता आ. कवयित्री लवी गंजीमाटा हिणे गांच म्हणली कविता अंकडो गट केला हा 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 उतराणी सुजिनीय सूत्र शिकोवची बोधकी MA आणि BEd जोडलेली ही वृत्तेन शिक्षकी अपूर्बायची नटी ती गायन करता कळे गुंता आणि कृषी करता बरयल्यो कविता कांय 25 भितर पूण 30 वयर काणयो आनी 3 कादंबरी तिणें बरोवन काडल्यात कन्नडांत ती प्रबंध भाशणां लेखनां चिकनी कथा आनी मिनी कादंबरी ती लिखता शिक्षण इलाक्यांत हायस्कुलान सामाजिक विज्ञान विभागान संपन्मूल व्यक्ती ती दसकथ आनी हेर कथा आनी सुकुल्य मेटा 2 कृत्यो तिणें येदोळ्यो फायज केल्ल्यो आसात आनी ह्या दोनूय कृत्यांक कर्नाटक साहित्य अकादमींतावन पुस्तक पुरस्कार ती जोडता ती फेरार फिरगजीची तारा लविना फेर्नांडीस लवी गंजीमाटा म्हज्या कवितेचें नांव आसा गांस तूं एक किटाळ तशें मिणमिणतलें त्या स्कॅनिंग मॉनिटरांत तूं एक किटाळ तशें मिणमिणतालें त्या स्कॅनिंग मॉनिटरांत पयले नदरेंत हांवें तुका देखताना तूं आवय जाताय देवा पाव दाक्तेराच्या उतरांनी जडाय वा हळवाय गमले ना दीस धांवले तूं वाडलें लोळ्ळें खोटायलें भेस्टायलें सतयलें हुस्कारलें तूं वाडलें लोळ्ळें खोटायलें बेस्टायलें सतायलें सुस्कारलें ह्या पोटा भितरल्या पोतयेंत दीस धांवले
दीस धावले सडले आकलास भुईंगलची भिरांत नव्या अनुभवाची विचित्र खंत मोतींत वादाळ आंगांत शिरशिरो मोतींत वादाळ आंगांत शिरशिरो दीस उदेलो आशेल्लो वा आशेनातलो देवा पाव सरता बारीक दूख पेंगटा पोटांत नाका संसार आकाश पाताळ एक तुवें आदांक संवसारी हाडटाना हे वळवळे भगुल्ले तुवें आदांक ह्या संवसारी हाडटाना हे वळवळे भगुल्ले नांतर म्हाका कित्याक रसनाराचेर येशीण एक बळाधिक किळस तितलेंच बळाधिक रडणे दुखीचें अंत्य तुजें येणें चेडूं भुरगें देवा पाव संतोष दूख भवारें सारशी भरशी उमाळे दीस धावले तुज्या हास्यांनी हाडलो संतोष तुज्या विणकुल्या गालां फोंडांनी लिपलो हो जीव तुज्या हास्यांनी हाडलो संतोष तुज्या मिणकुल्या गालां फोंडांनी लिपलो हो जीव तुज्या आंगल्या वयल्या फुलांनी भरलो परमळ राणी जालें तूं घरांतली तुज्या एकाच हुकमेक सर्व हाजीर राणी जालें तूं घरांतली तुज्या एकाच हुकमेक सर्व हाजीर ते मेट्यांनी वाळयली मोगाची झर माम्मा म्हणलें पयलें उतार कानांत आजून उठयता गाज दीस धावले तूं आज होकाल जालाय हात जोडून बेसांवाक रावलाय तूं आज होकाल जालाय हात जोडून बेसांवाक रावलाय देवा पाव परत तेस्सा क्लास शिरशिरो हुस्कारे खंत अव्यक्त भिरांत ह्या हुंबरार आकांड्याच्या बळान काडलेल्या पयल्या मेटान आजून माजवंक ना नेंगी छाप ह्या हुंबरार आकांड्याच्या बळान काडलेल्या पयल्या मेटान आजून माजवंक ना नेंगी छाप काळा रोदान कुटुंबांची शिंकळ घडताना तूं जालें गांस काळा रोदान कुटुंबांची शिंकळ घडताना तूं जालें गांस देव बरें करूं भारी एका पुरबायची कविता रे अशें बरोबर येयल्यार मागीर अकाडेमीची प्रशस्ती मेळनासतना रावत रे आबा तू पुगारताय की पांय ओडताय तशें न्ही रे भारी बरी कविता न्ही रे एक सहली आपल्या कुटुंबाक आनी आपल्या संततेक कशी गांस जाता म्हणली गजाल भारी बरी करून वर्णिल्या आमच्या कवयत्रीन वय की न्ही आतां मुखलें पोत गंचे आज हांव वेता म्हणून परत्यान लॉयड रेगोची उतरां आहा लॉयड रेगो कोंकणीच्या फामाद कवी पैकी एकलो फाल्गुणीचो व्हळो म्हळ्यार ताच्या कविता पुस्तकाक 1990 9वीसवेंत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभलो तितले मात न्ही जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कारांत उत्तीम पद उत्तीम कोवळी असले जायते पुरस्कार ताणें जोडिल्ले आसात रे जावं फिल्मांतल्या ह्या अपूर्बायेच्या पदाक विश्व कोंकणी कलारत्न बाब एरिक ओझेर येवन ताळो शृंगार आयिल्लो ताच्या की आयची सक्कड पदां एरिक बाबान ताळो नेटयली म्हळ्यार सुलाभ जायना रे तुमकां कोण ना तुमकां जबाबदारी दिल्या तुमी तुमचें काम करनासात करा आतां कोण गायन करता कोण आंजलोरचें वलिंका लोबो वलिंका सान लुईस कॉलेजीन पयल्या वर्साचें BSc शिकप जोडून आसा वलिंका हें पद कोणें गायन केल्लें कोवळेंत शिल्पाबाई कुटिना शिल्पाबाई कुटिना देव बरें करूं तुका बरें मागोवन मुखल्या आवदेक वेदी तुजी बरें करून
भारी बरें गायन केलें फुडारान तुका सोर बरें आशेतां देवाच्या बेसां व्हडलें जा हळे आतां मुखारेच्या पयलें म्हाका एक बुडवो इजबियाडना आयिल्लो KA 19 ML 61
97 MG हेक्टर गाडी कोणाची हात वयर कला बडा कोणाची न्ही गी KA 19 ML 6197 गाडी पार्किंग केल्या थंय हेडलायट पुरो ऑन आसात खंय तुमकां फाटी वचोंक गाडी स्टार्ट जायचे जाल्यार बंद करून या असल्या एका उतरांक आनी ताळ्याक ह्या भुरग्यांनी जीव बरसो फळ येताना रे कोंकणी अस्कत जावना म्हणलें बघाप येता पूण आनी अखेर पर्यंत उरयचे मात्र आबा तू बेश्टे मोदे दाय घाल नक्क नक्क करी नाका अळे लुया बान सांगला वेळ सांभाळी जेम तुवें चिक्के तुजे जीभ सांभाळल्यार बरें जायत ना उलयल्यार तुमकां जायना ना उलयना जायत जालें तिसऱ्या अंकड्याक वेतना उलयना कित्याक उलयचे काल आबा तिसऱ्या अंकड्याक उलयल्यार जायना ना तुमकां आबा एक तू उलय ना ते तिसऱ्या अंकड्याक एक मालगडो म्हणून एक इल्ली एक मर्याद नाही म्हाका आबा जायत उलय तिसऱ्या अंकड्याक वेतना एक अपूर्बाईची कविता आदळता कवी असा टायटस नोरोना ताकोडे हा 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 कोण थाट्टू गी भार्य कापूरबाय सखोवी गो फाल्गुनीच्या वाळ्यांत उतरां मुळ्ळ्यो शिंप्यो विसून खाव्ये मुळ्ळे रावळेर बांदलो कवी हो टायटस नोरोना ताकोडे एक तांकीवंत कवी सांस्कृतिक कार्यांक विशिष्ट शैलेचो सूत्रधार हो अमर कवी चाफ्राक लक्षिल्यान वळखून ताच्या कवितेची ओड जोडुल्ल्या कवी पैकी टायटस प्रमुख ताच्या कोंकणीची अपूर्बाई ताणें उलोवच्या भाशेची कोंकणी भाशेची ती ताकोडेची ग्रेस्तकाय आयकूंक अपूर्बाई आपल्या विशिष्ट कोंकणीत काणयो तो गुंता ताची कविता बेंगळूर दूरदर्शनान आनी मंगळूर आकाशवाणीचेर प्रसार जाल्या सौहार्द फाउंडेशन संस्थेचो ट्रस्टी तो असून गरजेवंतांक घरा बांदून दिवच्या कामांत तो हात मेळयता फाटल्या 25 वर्सां तावन मंगळुरान राहुल एडवर्टायझर्स म्हणून संस्था तो चलोवन आसा बाब टायटस मुकलो वेळ तुमचो देव बरें करूं म्हज्या कवितेचें नांव आसा ही वाट खंय वेता हांव तिशीन वेताना वाट अशी नातली हांव तिशीन वेताना वाट अशी नातली आतां पाटी येताना वाट सगळी बदल्ल्या ही वाट खंय वेता लांबा एक न्हिदला रस्तो लांबा एक न्हिदला रस्तो मोदें मोदें खता रक्ताची कोवळ घाल्लीं चेडवां तिळे लायिल्ले चेरके सांगता सांगता खेळटालीं आतां रस्तो रितो जाला आतां रस्तो रितो जाला बागवून हांवें विचारलें तुजे रस्ती तुजे रासची खतां कोणाची खेळचीं भुरगीं खंय गेलीं अस्कत ताळ्यान म्हणालो रस्तो अस्कत ताळ्यान म्हणालो रस्तो ही कथां गायच्या रक्ताची मनशाच्या रक्तांत भिजून गेल्यांत भुरगीं म्हाका सोडून गेल्यांत रस्त्या देगेल्या देवाचें दिवळ रस्त्या देगेल्या देवाचें दिवळ रितें पडलां आवाजावीन घंटी नांद कंतारा नांद फातर बसला विणगो दाट कथा रक्ताची जीव म्हजो हातान धरून देवाक हांवें सांबाळलो आतां खंय गेलो तो सोडून बागवून विचारलें फातरा लागीं ही कथा कोणाची खंयसर मेटा देवाची फातर म्हणालो रोडून ही कथा मनशाची देव म्हाका गेला सांडून रस्त्या पयशिलो बांक रितो पडला मनशावीण माथेंबोर फुलां माळून बायलां माश्टली विकतालीं आज कोण दिसाना वळू विचारलें बांका लागीं माश्टली विकची खंय गेली कथा कोणें शिंपडायली बांक म्हणालो अस्कत ताळ्यान माश्टली धरतले आनी माश्टली विकतली वांटून गेल्यात फांट्यांनी ही कथा भुरग्यांची बायलां म्हाका सोडून गेली ताळवेक मारचें वत पळयत दिश्ट उबारली मळबाक आकाश जालां 3 वांटे करून आपले रंग दोन
हांवें विचारलें मळबा कडेन हे रंग कोणाचे. हांवें विचारलें मळबा कडेन हे रंग कोणाचे. मळब म्हणालें हळू रडून हे रंग देवाक मोलाक घेतल्याचे. मळब म्हणालें हळू रडून हे रंग देवाक मोलाक घेतल्याचे. आंगार म्हज्या सोडून गेल्यात म्हजें हांवें फोगडावन घेतल्यात. हांव ती शिनवेताना वाट अशी नातली. हांव ती शिनवेताना वाट अशी नातली. आतां जाल्या वळखे भायर हांवें तिचेच लागीं विचारलें. आतां जाल्या वळखे भायर हांवें तिचेच लागीं विचारलें ही वाट वेता खंय. कश्टान दोळे सोडून ती म्हणाली ना म्हाकाय कळीत ना. देव बरें करूं. कोंकणी उतरां अशी खेळ्ळी तिनपादारीची रोसाळे कविता वाडली. कोंकणी केसार काव्या रुपार उज्या रंगाची आबोली मांडली. अपुर्बायची कविता टायटस तुका देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आंकड्याचे पोत खंयचे रे. म्हाका कळना. तुमकां कळना तर तुमी वयसूंक उतरून जो आसलें. कळना म्हणल्यार जाता येता येवन. पोदाचें नांव बाबा. पोदाचें नांव गे. म्हाका कळना. बाब मेल्विन रोड्रिगासान बरयल्लें. मेल्विन लुद्रिग केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभलेलो कवी रे तो. कोबू आनी फालयेक मोगान संगीत गांठायलो कवी तो. कळ्ळें न्ही. तितलें मात न्ही. दिनी दिनी म्हणली एक अपुर्बायची संगीत कवळी ताणें लोकार्पण केल्ली आसा. हें पद एरिक बाबान थाळून येतयल्लें मू. वय बा. कोण गायन करता गो. वगीत तूं बसता तेवढो थाव न्हू. इशान फेर्नांडीस कॅनडा. द युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिटीश कोलंबिया वॅनकोवर हांगासर फायनल इयर इंजिनियरिंग करना आसा. एक घडी काल म्हणे कॅनडा. वय कॅनडा सो तो हांगा कसो पावलो गो. ते म्हाकाय गोत्तू ना बा. तू काय गोत्तू ना. एरिक बाबाने कांय सांगू ना. पण हांव ती कसर शिंदी. कसर काल्या बा तांबूला प्रश्न दवरता गीत. तांबूला प्रश्न न्ही रे. कसर खावंक. खावंक गे काका. तांबूला प्रश्न तो कोण कोत्ताय तुमकां. ना बा. अळे ताचो बापूय भारी व्हडलो संगीतकार. आवय गावपीण मात न्ही धाकतेर सयत. कोत्ताय तूं. तांची नांवां पुणी सांगा बा. नांव बारी सुलाभांत गो. ऑल्विन फेर्नांडीस म्हणलो एक श्रेश्ठ संगीतकार आसा. आनी ताची पत्नीन रश्मी ओझेर फेर्नांडीस म्हणून. एरिक बाबाचो मालकडो ना तुने गो. मागीर भारी बरो भुरगो. ताची एक विशेष सकत कितें कोत्ताय. काले तो 12 भासांनी गायन करूंक शकता. वय गे. नाल्या वय गी. थोडो आयरीन बायन सांगलें आयको ना. 12 भासांनी. आयरीन बायन 12 भासो म्हळ्यार हाका 12 भास आयकला. 12 भासांनी तो गायन करूंक शकता. आनी त्या पदांचो विवर सयत तो दिवंक शकता. आनी एक विशेष गजाल कितें म्हळ्यार ह्या भुरग्याची संवसारांत नातल्यो 25 नव्यो भासो ताणें रचल्ल्यो आसात. काल्या बा. एरिक बाबाच्या कुटुंबांत एक नवें रत्न उदेवन आयलें म्हणच्या खांय दुबावना. ईशान तुका सोर बरें मागता. मुकलो वेळ तुजो. देव बरें करूं. तुझ्या ओठांनी मुगाळ्यो भाषा सोदीत रावला. कळाना म्हजें गीत खंयसर शिपणून गेला. तुज्या ओठांनी मोगाळ्यो भाषा सोदीत रावला. म्हाका कळाना म्हजें गीत खंयसर तुझ्या ओठांनी मोगाळ्यो भाषा सोदीत रावला. म्हाका कळाना
깨래 부수원의 개원 너무 샤스티아니 라울라 마카카라나 무제기 그래서 슈동게라 तुझे मुंडानी मुगालियों में होशा सोदी रावला मका खड़ाना तुझे के सांचे फूल सदाचे आज जड़ा तुझे के सांचे फूल सदाचे आज जड़ा गीत मनाते झाडांभोवती उषा परत रावला तुझ्या केसांचे फूल सदाचे आज झाडावला गीत मनातले झाडांभोवती कळाना म्हजें खंयसा शुभ्रून गेला तुझ्या ओठांनी मोगाळ्यो रोशा सोदी रावला म्हाका कळाना अपूर्बाय फुडारान तुका बरें मागता ईशान भारी बरें गायन केलें रे चेरक्यान बापायचें देणें आज्याची शिस्त आनी आजयेच्या अभ्यासावन व्हडलो जावता देव बरें करूं आं आतां मुखल्या आंकड्याची कविता कोणाची रे मुखली कवयित्री पेल्सिलोबो देरेबाई कविता सांडून गेल्ल्या चेड्या ती वृत्तीन शिक्षकी फाटल्या 12 वर्सां हांव निरंतर कोंकणी शेतान ती व्यस्त आसा लेखना प्रबंध कविता आणि अणकार साहित्य ती लिखता कोंकणी साहित्य स्पर्धेनी रेडिओ कार्यक्रमांनी ती भाग घेता लेखनाचो पुंजो आणि भुरग्यांच्यो कविता पुस्तकां रुपांतून येदळूच प्रगट केल्यात कोंकणी डिप्लोमा आणि कोंकणी MA पदवी जोडलेली श्रीमती फेल्सिलोबो देरेबैल साल 20 हायस्कूल विभागान शिक्षकी जावन वावूरून आसा फेल्सीबाय मुकलो वेळ तुजो समेस्तांक बरी सांज मागता म्हज्या कवितेचें नांव आसा सांडून गेल्ल्या चेड्या सांडून गेल्ल्या चेड्या आमासाची कळकी रात जालां जिविता हितल पाचवें आंगण बावून गेलां संपलां रंगीण कंतार तुजे विंड्रे रितो म्हजो काळजा फोमार सांडून गेल्ल्या चेड्या आमासाची कळकी रात जालां जिविता हितल पाचवें आंगण बावून गेलां संपलां रंगीण कंतार तुजे विंड्रे रितो म्हजो काळजा भोंवार उतर दिल्ल्या चेड्या तुका नाडलें खंयच्या नाडीन सोबायेचे पिशे भुलीक वेंगलें खंयचे मतीन तुजे विंड्रे रितो आतां म्हजो एकसुरो संवसार उतर दिल्ल्या चेड्या तुका नाडलें खंयच्या नाडीन सोबायेचे पिशे भुलीक वेंगलें खंयचे मतीन तुजे विंड्रे रितो आतां म्हजो एकसुरो संवसार
दर्या तडी उलयल्यो काणयो आदल्यो नियाळन आमचे जिवे उस्वास उबले वाऱ्यार यादीने रावन तुजे विने काळजा उडयो रे खरस उसारतात दर्या तडी उलयल्यो काणयो आदल्यो नियाळन आमचे जिवे उस्वास उबले वाऱ्यार यादीने रावन तुजे विन रे काळजा उडयो खरस उसारतात काळीज सोरलेल्या पोरा सोदू खंयच्या पंथा अंधकारांत सासपोन आसा दुका झरींत पेवन तुजे विणे रितीन जिवीत रे आंग शिरशिरायता काळीज सोरलेल्या पोरा सोदू खंयच्या पंथा अंधकारांत सासपोन आसा दुका झरींत पेवन तुजे विणे रितीन जिवीत रे आंग शिरशिरायता मोगा सुर्याक धांकण पडलां विश्वासाक घस पुसल्या भद्रतेचो आरसो फुटला भरवशाचो थाळो निवला तुजे वेणे जिविता काणयेचो रे अर्थ संपला मोगा सुर्याक धांकण पडलां विश्वासाक घस पुसल्या भद्रतेचो आरसो फुटला भरवशाचो थाळो निवला तुजे वेणे जिविता काणयेचो रे अर्थच संपला दे बरें करूं वाह वाह फेल्सी भाई क्या कुरकुरे खिलाया आपने भारी बरी कविता एक काम कर वेताना कवितेचो स्क्रिप्ट एरिक बाबा लागीं दिवनोस एक नवें पद उदेता जाल्यार उदेवन दी कोंकणीन आं आतां मुकलें पद कोणाचें रे कवी वॉल्टर दांतिसान बरयल्लें सांडून गेल्ल्या चेड्या चेड्यागे चेडवा चेड्या हा वॉल्टर दांतिसा खंयचो चेडो सांडून गेलो रे ताणें बरयलें चेडवाक न्ही रे आबा हांगा गायन करचें चेडवान त्या खातीर एरिक बाबान चेडवा असलें चेड्या केलां हां तशें वॉल्टर दांतीस कोंकणींतलो भार्य कापूरबायचो कवी रे जीण हे रंगमळी संगीत कवळी ताणें प्रगट केल्ली आसा सांडून गेल्ल्या चेडवा पद आसा पळय म्हज्या काळजाक भारी लागशिल्लें पद सादारण हांव तरणाटो घट्ट तरणाटो आसतना दाटाल बायलचें शेरपीन म्हाका सोडून गेल्ल्या वेळार हें पद हांव खंयाम आयकोन नासलो कळ्ळें न्ही तुका आतां कोण गायन करता गो शक्तीनगरचे कॅल्विना अन्सिला पिंटो कॅल्विना सेंट ॲग्नेस कॉलेजीन फर्स्ट इयर BSc शिकप जोडून आसा कॅल्विना संगीत प्रेमीच्या अत्रगिकाणाक सुशेग दिवच्याक मुकली वेदी तुजी कॅल्विना हें पद तुवें पयले फावटी खंय आयकल्लें अभ्यास करूंक दितना अभ्यास करूंक हेच्या पयलीं आयकोंकूच नाय भारी बरें हें पद कोणें कवळेंत कोणें गायन केल्लें कजितन डायसान कजितन डायस बरें तुका बरें मागून मुकल्या एक वेदी तुका सोडून दिता
छेड्या ओले तू मुझी चितून काला चार जाल्या पिशी जाल्या वाडून गेले या छेड्या ओले तू मुझी चितून तू काला चार जाल्या पिशी जाल्या पळयलें रे चेडवान चेड्याक सांडल्यारी चेड्यान चेडवाक सांडल्यारी ह्या पदाची जडाय मात्र तितलीच सुरता पळयलें ताणें अभ्यासाक आयल्या उपरांत हें पद आयकल्लें की तरी ह्या पदाक जीव दिवंक तें बेसाडलां चंद्रातय साळकातय सुकण्यातय तुजें स्वरूप दिसलें गोपता तुका फुडारांत सर बरें मागता देव बरें करूं देव बरें करूं आनी कोण येता रे 5व्या अंकड्याची कविता नवीन पिरेरा सुरतकल हाची सर्ग नवीन पिरेरा सुरतकल वृत्तीन सिव्हिल इंजिनियर कोंकणी कन्नडा तुळू आनी हिंदी भाशेन तो कविता बरयता लेखना काणयो आनी नाटकी ताणें बरयल्यात ह्या मनशाची कविता सादर करची रीतच वेगळी ताच्या सदारपणाच्या शायलेनच तो लोकां मोगाळ पोएटिका म्हणलो एक कविता पंगड उबो केलो प्रमुख कुंदोतो आज पोएटिका पंगडाच्या थोड्या कवींक आनी कवयित्रींक आमी हांगासर पळोवन आसा नवीन पोएटिका पंगडाचो एडमीन जावन आसा पोएटिका कवीचो पंगड आजकाल भोव खार्याळ आसा जायत्यो कवी गोश्टी ते सराग चलोवन व्हरून आसात मात न्ही आमचो एरीक बाबू पोएटिका पंगडाक सलाहदार जावन आसा कवितेच्या किसड सादरपणाची शैली साकोन येवया म्हज्या कवितेचें नांव आसा सर्ग सर्ग 3 बसां बैसरल्यांत 3 बसां बैसरल्यांत एक सर्गाक एक फुलगत्रेक आनी एक एमकोडाक 3 बसां बैसरल्यांत एक सर्गाक एक फुलगत्रेक आनी एक एमकोडाक आतां पयल्या बसार सर्ग म्हणलो बोर्ड मात्र आसा दुसऱ्या बसार बऱ्या वायटा विशयांत शिकोवण आसा
आणि तिसऱ्या बसार आश्वासनाची रास आसा यमकोडुत्त सर्ग म्हणलो वाद आसा. पहिल्या बसार सर्ग म्हणलो बोर्ड मात्र आसा. दुसऱ्या बसार बऱ्या आणि वायटा विशयांत शिकवण आसा. आणि तिसऱ्या बसार आश्वासनाची रास आसा यमकोडुत्त सर्ग म्हणलो वाद आसा. आता या सर्गाकेच्या बसार लोक बरो नोमतातलो म्हूण चिंतलेल्याचें लॅक सुकलां. आता या सर्गाकेच्या बसार लोक बरो नोमतातलो म्हूण चिंतलेल्याचें लॅक सुकलां. सर्गाक वेच्या बसार थोड्यो बसको खाली उरल्यात. सर्गाक वेच्या बसार थोड्यो बसक्यो खाली उरल्यात. पुलगोत्रेच्या बसार बसक्यो बरोवन थोडे उबे रावल्यात. पुलगोत्रेच्या बसार बसक्यो बरोवन थोडे उबे रावल्यात. आणि यमकोडाच्या बसार लोक बरोवन उमकोळटे आसा. यमकोडाच्या बसार लोक बरोवन उमकोळटे आसा. अरे हें अशें कशें जालें? हें अशें कशें जालें? कवी एकलो देवाचेर रत्त शिणोवन सवालां विचारूंक लागलो. अरे हें अशें कशें जालें? कवी एकलो देवाचेर रत्त शिणोवन सवालां विचारूंक लागला. देवान जाप दिल्या. सर्ग पुलगोत्र यमकोंड म्हळ्यार जिविताचें पैणासूक. देवानी जाप दिल्या. सर्ग पुलगोत्र आनी यमकोंड म्हळ्यार जिविताचें पैणासूक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नवीन तुज्या पुरबायच्या कविता सादरपणाक तुमी खंयच्या बसार येतात गो? तूं एक काम कर, तूं 3 नंबरार वामनजीर वच, तूं 6 नंबरार शक्तीनगर वच रे. हांव सीदा सर्गाच्या बसार येता. सिटी खाली आसा खंय ना. आतां ह्या आंकड्याचें पद खंयचें रे? मनशांक उतार आसता. बाब एरिक ओझेर येवन ताळो निटयल्ले. आमार कवी चाप्र देकोस्तान बरयलें. कोंकणी भास कशी घास न्हय. अळे रे हें पद जायत्या जाणांनी आयकलां जावंक पुरो, पूण ह्या पदाक बरो अर्थ आसा रे. जायत्यांनी हें पद अर्थ केल्लें उणें. कळ्ळें न्ही तुका? अमर कवी देवादीन चाफ्रा देखोता तसलो कोंकणींत दुसरो आयिल्लो ना. ताच्या उतरांनी जिणयेची गंभीरता आसली, सदांची कुशालाय आसली आनी फुडाराची स्वप्नां आसली. तसल्या एका गूण चिंतपाच्या व्यक्तीन एरिक बाबा सांगाता मेळोवन माणसोबाण म्हणल्या कोंकणी मायेच्या सेवकाच्या आल्तारीक बुन्याद घाल्ली. आनी उपरांत बाब एरिक ओझेरियोच्या आनी बाब लुईच्या चिंतपाधारींत हो संस्थो सदानाच्या मोळबार बावटो जावन उबुरलो. ही गजाल आमकां सगळ्यांक कळीत आसली वय मू. आतां हें पद कोण गायन करता? ह्या पदान गौपी आनी गौपिन्यो सांगता मेळटात. जम्यान सलोनी शर्लिन सल्डाना वामंजूर, अव्रिल रेबेल्लो बांबिल, लिओन एल्सन डिसोजा देरेबैल, अरविंद सेत मेर्लापदव, शैनल वेनिसा पत्रावो शक्तीनगर, रेहा वास केलराय आनी रिया कॅरल मोतेरो वामंजूर गायन करतली. ह्या भुरग्यांनी पयल्यान येवन कानान सांगल्लें आसा कोणें गायन केल्लें म्हणून मात विचार नाकात म्हणून. देखून विचार नाका पुता. तुमची भिरांत हांव समजालां. तुमकां बरें मागोन मुखल्या आवजेक वेदी तुमची. Munsha, uder asta, rechtens, maschinaka.
मनशा उतर आसला बेश्टेच भाशिनाका कोंकणी भास आमची भास कशी भाशिनाका मनशा उतर आसला बेश्टेच भाशिनाका कोंकणी भास आमची भास कशी भाशिनाका कोंकणी भास आमची भास कशी भाशिनाका कोंकणी भास आमची भास कशी भाशिनाका देव बरें करूं कांय उलयना तुमचे कडेन कांय उलयना तांणी पयलेंत कानांत मुगलां कांय उलयनाका विचारनाका सवालां ओण ना बरें करून गायन केल्यार आमच्या भुरग्यांनी बारीक कशी जाली आं तुवें कशें रे जेवचें की खावचें की सेवचें हांवें सांजेर इल्लें सेवचें उपरांत जेवचें मागीर न्हिदचें मागीर भितरी बेश्टें म्हणटा सांदीप कळे परमाळटा म्हणून तुमकां एंत जालें रे चेरक्यांक सेवचें खावचें न्हिदचें म्हणून तूं कशें गो हांव मेल्यार निके पिताय की पुरताय मातये मेल्या उपरांत घे बा तूं जीव आसतनाच पुरची गो मेल्या उपरांत घे बा खंय नाका सोड आतां मुखल्या आंकड्याची कविता कोणाची रे कारकोळच्या प्रमिळा प्लाविया बायेन पावस म्हणली कविता बरयल्या प्रमिळा फ्लाविया रेंजाळ वृत्ते नर्स ती कविता आणि लेखन बरयता सांगत आस काजार सोबाणांक बुक्के तयार करचे आणि क्राफ्ट तिचे हव्यास प्रमिळा बाई तुमच्या कवितेक मुकलो वेळ म्हणजे कवितेचें नांव आसा पावस त्या दीस उठली हांव फांत्या परार आयकून कोंब्या साद त्या दीस उठली हांव फांत्या परार आयकून कोंब्या साद सोंपतलीं सुर्या किरणांनी तोंडार तरी दुखांव म्हळें मोती पद्द्यार सोंपतलीं सुर्या किरणांनी तोंडार तरी दुखांव म्हळें मोती पद्द्यार धव्या न्हेसणार मेट काडटना घरच्या भायर रडनाका बाये आनी सुजयनाका दोळे अशें गायतात म्हाका बुजोवंक रडनासतना कशें दुकां लिपून दवरूं रडनाका बाये आनी सुजयनाका दोळे अशें गायतात म्हाका बुजोवंक रडनासतना कशें लुकां लिपोवन दवरूं बोक्षिया कळीत ना म्हाका नाटक करूंक कोण म्हणटलीं नाल कशीच तर काजाराक तुज्या पावस वतलो सत्य सांगता कांतान हांवें नालकांकूच ना तरी म्हज्या लग्नाची खबर कोणें ताका दिली कळीत ना पिसोळीं भोंवतलीं ताका सोदून माणके बोबाडटले फिरंगी भशेन वाठार वाठार तोंड करूंक वलें पिसोळीं भोंवतलीं ताका सोदून माणके बोबाडटले फिरंगी भशेन वाठार वाठार तोंड करूंक वलें मोर आयती जाल्ली ताचे संगी नासूंक देखून मिसता ताचें देणें जाल्लें देखून मिसता ताचें येणें जाल्लें मांयच्या पासले तावन मेकळे जावचो वेळ येताना हाताक ताच्या हात दिताना पोल्यार दुका तेंबे वाळून गेलें मांयच्या पासले तावन मेकळे जावचो वेळ येताना हाताक ताच्या हात दिताना पोल्यार दुका तेंबे वाळून गेलें खबर नासतना वता सोवें पावसी आयिल्लो ओवळीक नासतना वता सोवें पावसी आयिल्लो ओवळीक नासतना संगीताच्या मुचे हिंदूक आरावन गेल्लो आतां जिणेन म्हज्या पावसा दोणू आतां जिणेन म्हज्या पावसा दोणू देव बरें करूं अरे रे तिच्या काजाराक सरसरीत पावस आयिल्लो खंय ती बेजारां हांगा उसारल्या तिणें तितल्यांत कितेंय जावं बरें सादरपण बरी कविता आतां मुखलें पद कोणाचें रे परत्यान अमार कवी चाप्रा देकोस्तान बरयल्लें बिरी बिरी पावसा बाब जाफराच्यो कविता एरिक बाबाच्या हातांत पदां जावन कन्वर्ट तर जाल्ल्यो रे जाफराच्यो कविता वाचप्याक विजमीत करतल्यो आनी चिंतूंक लायतल्यो ताच्या सोंस्याचे खान म्हणल्या कविता पुस्तकाक केंद्र साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार सयत लाभिल्लो आसा रे आतां कोण गायन करता लियोना संजना डिमेल्लो किन्नेगोळी आहा लियोना सांसुसे इंजिनियरिंग कॉलेजीन पयल्या वर्साची इंजिनियरिंग शिकप जोडून आसा कोंकणी गायन क्षेत्रांत तुका सर बरें मागून मुखल्या उदेक वेदी तुजी लियोना हें पद कवळेंत कोणें गायन केल्लें बाय जॉयस ओजारियो बाय जॉयस ओजेरियो बरें तूं खबर काडून आयलां तर न्हय गुड बॉय बॉय नाही गर्ल ते बॉय नाही गर्ल ते गुड बाय म्हणलें
बाय बाय थंय तूं गुंडायलें ना 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 तशेंच म्हणलें हांवें सुरू करा तुका कोणी रे सांगून दिले ल्हानपणी हांवें चून सोन केला
पापिया लग्न दिवसा येईन कारे बिरी बिरी पावसा तू येईन कारे मुझ्या पापियाच्या लग्न दिवसा येईन कारे मुझ्या पापियाच्या लग्न दिवसा येईन कारे मुझ्या पापियाच्या लग्न दिवसा येईन कारे लिओना बरें गायन केलें जॉयस बाय बरें करून आयकून आसली वेताना तिका मेळून वच तिचो एक बेसांव घेवन वच जायना देव बरें करूं सातव्या अंकड्याची कविता कोण सादर करता रे किन्नी गोळीसो बाप जस्सी पिंटो याद म्हणल्या कोदांटेन दडोवन दुका म्हणल्या येंट्यान बांदलो मोगा मोडो सोडयता जास्त पिंटो किन्नी गोळी भोव अपुरबायेचो कवी दुधा मामाच्या गांवचो कवी हो मुजो गांव कविता पुस्तक बंगाराद हक्की काणये बूक चंद्रमा कादंबरी भुरग्यांक व्हडली मांयच्यो काणयो संग्रह ताची शाती सांगतात बेंगळूर दूरदर्शन आनी मंगळूर आकाशवाणीचेर ताची कविता वाचन प्रसार जाल्यांत तो स्व उद्यमी बाब जास्सी पिंटो तुमची कविता काव्य रसिकाची मोना जिखूं म्हज्या कवितेचें नांव आसा तुजी याद तुज्या यादींक आनी म्हज्या दोळ्या दुखांक कसली तरी सैरीक आसा तुज्या यादींक आनी म्हज्या काळजा म्हज्या दोळ्या दुखांक कसली तरी सैरीक आसा तुजी याद येता मनांत तुजी याद येता मनांत दुखां दोळ्या कांचीनी तिळटात तुजी याद येता मनांत दुखां दोळ्या कांचीनी तिळटात म्हज्या संजेक आनी तुज्या यादींक कसलो तरी बांद आसा म्हज्या संजेक आनी तुज्या यादींक कसलो तरी बांद आसा तुजी याद येता म्हज्यो संजो खिणान पळटात तुजी याद येता म्हज्यो संजो खिणान पळटात म्हज्या सवळेक आनी तुका कसलो तरी वाद आसा म्हज्या सवळेक आनी तुका कसलो तरी वाद आसा हांव तुजी सवळी म्हणटली तूं हांव तुजी सवळी म्हणटली तूं आतां म्हजी सवळीच म्हाका कांटाळटा आतां म्हजी सवळीच म्हाका कांटाळटा म्हज्या सपनाक आनी तुज्या मोगाक म्हज्या सपनाक आनी तुज्या मोगाक कसलो तरी संबंद आसा नांतर कशें अजून अशी म्हाका तुजींच सपनां पडटात म्हाका तुजींच सपनां पडटात तुज्या मोगान तुज्या रागान कसलो तरी जादू आसा म्हज्या काळजार हांवें तुजेंच नांव बरयलां म्हज्या काळजार हांवें तुजेंच नांव बरयलां तूं येताय म्हणून घराक केला शृंगार तूं येताय म्हणून घराक केला शृंगार वर्सां घेतली पाशार जाली कोणें लेख केला वर्सां घेतली पाशार जाली कोणें लेख केला देव बरें करूं देव बरें करूं बाब जस्सी पिंटो किन्नी गोळी तुमच्या अपूर्बायेच्या कविता सादरपणात ह्या अंकड्याचें पद आसा सदी भाशेन आयस्ती ह्या पदाची उतरां गोंयचो कवी डॉक्टर राजय पवार हाची डॉक्टर राजय पवार एक कवी मात न्ही गो तो फिल्माक साहित्य बरयता नाटकिस्त आनी फिल्मांनी नटन सयत करता कोंकणी कविता शेतांत डॉक्टरेट आपणायल्लो पयलो आनी एकमात्र कवी तो प्रस्तुत केपें कॉलेजींत तो प्राध्यापक जावन वावर करन आसा हें पद गायन करच्याक बज्जडीचो क्लियोन डिसिल्वा फुडें येता क्लियोन मंगळूरच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजींत BA शिकप जोडून आसा बरें मागून वेदी तुका सोडून दिता क्लियोन हें पद कोणें गायन केल्लें एरिक बाब ओझेरहानी एरिक बाबाक 2 थाळयो दिवया गे आज सादर जाल्लीं सक्कड पदां ताणें ताळोवन इटयलेलीं आसा क्लियोन मुखली वेदी तुजी
सुदी भाषेन आयस्ती याद येऊन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका दिवून गेली सुदी भाषेन आयस्ती याद येऊन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका दिवून गेली सुदी भाषेन आयस्ती याद येऊन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका दिवून गेली दिसा उपरांत येता रात जाता परतून दीस म्हजे जिणेंत राती उपरांत रातच येवन गेली दिसा उपरांत येता रात जाता परतून दीस म्हजे जिणेंत राती उपरांत रातच येवन गेली रातच येवन गेली सुदी भाषेन आयस्ती याद येऊन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका दिवून गेली सुदी भाषेन आयस्ती याद येऊन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका दिवून गेली म्हाका तुमी केलो पयस अतिताय कसली म्हाका म्हजी सावळी लेगीत एकटो करून गेली म्हाका तुमी केलो पयस अतिताय कसली म्हाका म्हजी सावळी लेगीत एकटो करून गेली एकटो करून गेली सुदी भाषेन आयस्ती याद येऊन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका दिवून गेली सुदी भाषेन आयस्ती याद येऊन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका दिवून गेली म्हाका दिली फुलां हांवें ती आपणायली तिनसू फुलां काटे सावून काळजा तोपून गेली तुमी म्हाका दिली फुलां हांवें ती आपणायली तिनसू फुलां काटे सावून काळजा तोपून गेली काळजा तोपून गेली सुदी भाषेन आयस्ती याद येऊन गेली
सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका ती केली सदी भाशेन आयस्ती याद केली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी तुका देव केली तुका देव केली तुका देव बरें करूं लिओन देव बरें करूं आकुरबायेचें गायन तुजें देव बरें करूं कितलें अर्था बरें तूं पोत गोंय तितलेंच बरें गायन केलें चेरक्यान आमचे मदें कितलेशे आसात फुलां म्हणून दितात पूण थोडे फावटी तिंच फुलां खांटे जावन काळजाक तो फुलोवन बोग आमकां कांय जाला वय की न्ही तूं काय जाला न्ही गो आबा तुके वगेत रावताय गे आबा घाल गोत्ता म्हाका हां मुखले आंकड्याची कविता पुत्तूरच्या बाय फ्लाविया अल्बुकर्काची कोंकणी न्हय आसता कन्नडांत ती चुटुका कविता आनी सकाळीक लेखनां ती बरयता पदां आयकोनचें आनी ड्रॉइंग तिचे हावी आसा तर वृत्तेन ती शिक्षकी कविता सदारपण बाय फ्लाविया तावन खळजांतुल्या ये मोगा गोंड्या गुपीत रिगलय मनान म्हज्या खळजांतुल्या ये मोगा गोंड्या गुपीत रिगलय काळजान म्हज्या काळक्या रती नक्तीरा बसरी जळोवन वेताय मोद्याने रती काळक्या रती नक्तीरा भाशेन जळोवन वेताय मोद्याने रती एकाच दिश्टी फुटवण सोडून पिशार म्हाका घाला मिश्यान एकाच दिश्टीन फुटवण सोडून पिशार घाला तुज्या मिश्यान काळजा उलोवप सुसूंक नजो तुंसुराय जायजय म्हजो काळजा उलोवप सोसूंक नजो तुंसुराय जायजय म्हजो कोगळे नाद खाणान सजला धैर्य देक नडत्याक मोहन बुल्ला कोगळे नाद खाणान सजला धैर्य देक नडत्याक मोहन बुल्ला गिरेस्तांतलें गिरेस्त काळीज दिता तुका करून घे तुरतान तुजेंच म्हाका गिरेस्तांतलें गिरेस्त काळीज तुका दिता करून घे तुरतान तुजेंच म्हाका साकरीक मूय साकता मोवांक पिसोळें चिवंता लोंकडाक चुंबाक ओडटा म्हाका तुंस पावता म्हाका तुंस पावता लोवे मदें हरद्या वयल्या वदन म्हजें लजेन लिपलां लोवे मदें हरद्या वयल्या वदन म्हजें लजेन लिपलां मोगा करू शाश्वत उरोंक मोगा करू शाश्वत उरोंक तुज्या पाटीर दी म्हज्या कवितेक जागो तुज्या पाटीर दी म्हज्या कवितेक जागो तूं म्हज्या जिणेचो खांबो हांव तुज्या घराचो जिवो दिवो तूं म्हज्या जिणेचो खांबो हांव तुज्या घराचो जिवो दिवो गुसया आमी एकामेकाच्या वेंगेंत गुसया आमी एकामेकाच्या वेंगेंत सृश्टेचें काम वरया मुखारून सृश्टेचें काम वरया मुखारून देव बरें करूं अपुर्बायची कविता फ्लावियाबाई देव बरें करूं अक्रेक गुस्या आमी एकामेकाच्या वेंगेंत सृश्टेचें काम करया वरया मुखारून बारीक चिंतीची जाली गजाली आं मुकलें पद खंयचें रे 8वें अंकट्याचें पद ये लागी उतरां फ्रेड कुमार कुच्चिकाडू ताळो बाब एरिकोझेर फ्रेड कुमार कुच्चिकाडू कोंकणीच्या प्रमुख तांकिवंत कवी पैकी एकलो जायते वर्सां आदींच लिखणेचो सांगात सोडून फुडाराच्या सोदनेर ते परगांवांक पावतात परत कोंकणेचो आनी तांचो सांगात घडोवन दी ये लागी म्हणून कोंकणी आपल्या गोपांत परत तांकां ओडून दी हें पद गायन करच्याक राणी फुडचो रोनविल डिसोजा आनी कुलशेकरचे आयरल रेगो मांचयेर येतात रोनविल मंगळूरच्या सान लुईस कॉलेजीत पयल्या वर्साचे PUC शिकप जोडून आसा तशेंच आयरली सान लुईस कॉलेजीत पयल्या वर्साचे PUC शिकप जोडून आसा रोनविल न्ही रे रॉनविल रे तूं हालताय घाला उलयतना असोच जाता वादळा काल्ल्या वरी रॉनविल आनी आयरल कोवळेंचें पद कोणें गायन केल्लें वॉरन बाब डिसोजा आनी झीनाबाई पिरेरा झीनाबाई पिरेरा देव बरें करूं रॉनविल आनी आयरल दोगांय एकाच कॉलेजींत एकाच क्लासीन शिकतेलीं एकाच वेदीर आयल्यांत आनी गायतात ये लागीं जावं दी गायन बरें जावं तुमकां फुडारांतूय बरें मागता
कणा कणात बिल्लूक वाजता काना मनात नाटपण उबाय गोडीत लारा उडयत कासत रावला ये लागी दोस्ती करूया ये लागी दोस्ती करूया ये लागी दोस्ती करूया ये लागी दोस्ती करूया आशा तिटा दोन डोळ्यांनी लस गावचेंचा सजानी पावसोले कशा गालांनी पायरे जशे सोबून रावला लागी सुरंगाय करूया ये लागी सुरंगाय करूया ये लागी सुरंगाय करूया ये लागी सुरंगाय करूया असल्यो वेगळ्यो वाडो एक तुजी एक म्हजी असल्यो वेगळ्यो वाडो एक तुजी एक म्हजी दोने वेगळ्या वाला जिणे आमचे राखून रावला हे कर्जा कुटान घडूया ये कर्जा कुटान घडूया ये कर्जा कुटान घडूया ये कर्जा कुटान घडूया देव बरें करो रॉनवेल आणि आयरल आणि ह्या पदाद्वारे फुलां पाकळ्यो कार्य हांगासर सोंपता आनी फुडें लॉर्नाबाय ह्या वेदिकेत येयली. ताच्या पयलें आमच्या संगीतकारांची तुमकां वळख कर दिता गो. वळख आहे तांची? ना बा मागीर घाला गायला बरते के सोमा वळख ना, सगळ्यांची वळख ना म्हाका. तशें
हांव आतां वळख करून दिता पळय हो त्या तिगेन त्या डब्याच्या इडांक बसला पळय दिसना हा दिसना सचिन इल्लो उबो राव पळय आतां दिसलो करावळीचो लांब मनीस सचिन सिक्वेरा खेळटा आनी कोंकणीचो शिवमणी म्हणून तो ताका बिरूद दिला तो नांव हाडला थंय आनी इश्ट्यान आसा फ्लॉयड पिरेरा बेस गिटार खेळटा बारीक सोबीत तरणाटो न्ही गे वय अब्बा ताच्या विशयी सड्ड गोत्तू ना म्हाका काजार जालां गी ना गी म्हणून मागीर इसान सांगता जालां गे तर कांय फायदो ना सोड हांवें विसरलें गे अब्बा न्ही न्ही हांवें तुज्या एका म्हायती खातीर सांगचें हांवें आं आनी इश्ट्यान आसा आसता पळय तो संजय रॉड्रिगस म्हणून बारीक म्हज्या मोगाचो मनीस तो ह्या फावटी टीव्हीर पुरो ताका तुमी दैजी वर्ल्डांत हप्त्या हप्त्या पळोवन आसात ताचो मंडो मुखार तोंड आनी ताचें तालंत टीव्हीर येवनूच आसा आनी हांगासर आसा प्रज्वल फ्रोंटेरियो एक बारीक नांवार्थ ट्रम्पेट खेळखाडी आनी हांगा आसा उमेश इड्ड्या व्हडल्या जिवाचो बारीक सोबीत मनीस म्हाका मोगाचो मनीस तो आनी तिसल्यान आसा मानेस्त सुनील कुमार वायोलीन खेळटा मानेस्त सुनील आनी मानेस्त उमेश इड्ड्या सॅक्सोफोन खेळटा पळय तो आं ते माण सोबणाच्या सुरवेर तावन एरिक बाबाक सांगात दिवन आसात कळ्ळें आनी मोदेन तेका सोडलां पळय तो रोशन बेळा म्हणून रोशन क्रास्ता बेळा आयच्या सगळ्या संगीत पंगडाची जबाबदारी ताणें घेतली आसा रोशन आनी तुज्या सगळ्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा मोगचे न्हू म्हाका हांगासर सांगात दिली दोगां आसात म्हजीं नात्रां संदीप मस्करेनस शक्तीनगर तशेंच मारिया जॉयस वा मंजूर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा गो पुता जायना मोगचे न्हू ह्या घडये ह्या पात्रांतल्यान हांव भायर येतां एक गरजेची गजाल हांगा तावन वेच्या पयलें तुमकां सांगूंक आशेता कॉमेडी कंपनी पंगडाचो एक सांदो सुनील क्रास्ता बजाल तो आज आसलो तर त्या वेदीर आसा जे आसलो आनी तुमकां ताणें हांसय जे आसलें अचानक तो आमकां सोडून गेलो ती बेजाराय आमकां आसा आनी ह्या विशयांत तुमचे लागीं हांव बोगसाणें मागतां त्या आमच्या मित्राचें स्मरण करून ही वेदी मुखल्या कार्याक सोडून दिता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं हे कार्याचे सुंकनाची धरिल्ल्या कॉमेडी कंपनी नेल्लू पेरमानूर संदीप मस्करनस मारिया जॉयस डिसूजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा माणसो तर्फेन एक फुलां दोरो स्विकार करूंक आबाक हांव उलो दिता लुया हें कॅरेक्टर न्ही बसून पांय आनी पाट घट जाल्या देव बरें